the lockdown जेन्ना जालें, we approached the governments of Maharashtra and Karnataka. आणि आमकां जे ज्यो कितें सप्लायज येताले फ्रॉम अदर स्टेट्स ते सगळे नॉर्मलायज करून दिले. सो देर इज नो इम्पॅक्ट एज सच. वॉट मीन्स आमचे जे गोंयकार जे आहा लास्ट टायम पीपल हॅव सेड की यू विल गिव मीन्स तेंकांय हे करतले की हॉर्टिकल्चर वी बाय आमचे कडेन प्रोक्युरमेंट सेंटर ऑल ओवर गोवा आसा आणि वी बाय मॅक्झिमम फ्रॉम हेर. लॉट ऑफ पीपल हॅव शिफ्टेड बॅक टू एग्रीकल्चर. ओके. आणि लोकल परचेस लोकल परचेसीस आमचे खूप वाडले. सो लोकल परचेस कितें कितें आसता भितर लोकल परचेसान घेतलं? टू सर्टन एक्सटेंट कांदे आसता, लोकल सगळ्यो भाजयो असतात. सगळे खंयचेच जे येतात ते आमी केन्ना घेतल्या शिवाय रावना. फूल क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन्स दिला टू आर प्रोक्युरमेंट सगळ्या ऑफिसरांक की ते माल सगळो घेवपाचो. ओके. आणि लोकल आता वाढलेल्या कारणान भायली परचेस कमी जाता न्ही तितली रेशियो? खूप कमी आसा, खूप कमी. ओके. आणि आता सध्या सप्लाय आता सध्या सगळे ट्रान्सपोर्ट रेग्युलर सप्लाय आसता. इशू काय ना त्यांचे लॉकडाऊनाचा बी प्रॉब्लेम ना ना? ना तांकां उलट हांव स्वता वचून आयलो. तांकां प्रत्येकाक तांच्या गव्हर्मेंटाक हांवें कॉन्टॅक्ट केलो, तांच्या कलेक्टराक कॉन्टॅक्ट केलो आनी तांकां सांगलें, आमी ऑफिशियल पत्रां बरयलीं. तेन्ना तांकां सांगलें की बाबा आमच्या हांगा सप्लाय शूड नॉट बी अफेक्टेड. दे हॅव कॉपरेटेड इन एवरी आस्पेक्ट. ताचे लोकल एम्बुलन्साकय कॉन्टॅक्ट केलो आमी. ओके. आनी दॅट वॉज दोनूय वेळा दोनदा असो प्रॉब्लेम जाल्लो, दोनूय वेळा आमी हँडल केल्ले. आता स्मूथ आसा. सगळ्याच सो कोकोनट कशी आता लास्ट टायम देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ द कोकोनट आनी हॉर्टिकल्चर वॉज गिवींग. सो रायट नाव कितें देर इज नन. तशें कांय ना. थँक्यू सर.